खरेपणी जो वर्डीक दिला तो वर्डीक 2 वर्सां दिवपाक नाका आसली. तो सोंपेपणी दिवं येतालो, पूण तो दिवंक ना. कारण तातूंत जायते वेगळे वेगळे आसा. पूण मेन कारण म्हटल्यार आयच्या काळार आयची जी डेमोक्रेसी चलता, आयची डेमोक्रेसीन स्पीकर जो आसता, सभापती जो आसता, तो इंडिपेंडंट ना. ताणें जे तो निर्णय दिता ते आपल्या पक्षाक बऱ्याक पडटले वायटाक पडटले तेंच चिंतून दिवचे पडटा. आनी ह्याच कारणाक लागून कालचो पासून निर्णय ताणें आपल्या सरकाराचेर कितें वायट जावचें न्हू, ताचें नांव पिड्यार जावचें न्हू देखून हो निर्णय दिल्लो आसा. म्हाका दिसता हो निर्णय जो जाला तो तिचो फरें आमी तो कसाक लायतले जाल्यार, ताची फरें इन्वेस्टिगेशन करतले जाल्यार तो कोर्टान वचून ताचेर निर्णय जावपाक जाय.